भाजपाचे युवा कार्यकर्ते पंकज उसगांवकर आणि आशिष शिरोडकर हांचो गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश. तांच्यांनी आपल्या समर्थकांबरोबर पक्षात प्रवेश घेतलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. We were before the BJP Karyakartas, and now looking at the present condition and going on the unemployment crisis, we have decided to come forward and support our Vijay sir, to see that everybody gets proper job and everybody can support their families in their future. As we see today in Patoda, a lot of development have taken place under the leadership of Sir Vijay Sardesai, and together we can all see the upgradations and development taking place in Boda also. आमचे कांयच कामां जावना, फक्त आमकां आशेन दवरले काम जातले करून. आतां तुमी पळयलां आसतलें कितलेशे जॉब्स येयले, बट ते फक्त जॉब जाय सोयऱ्यांक जावं ना पयशांनी विकले जॉब, स्वता एका विकून दिले, बट रायट कॅन्डिडेटाक हो जॉब दिवना खंयचे. सो ह्या सगळें पळोवन आमी BJP पार्टी सोडटात. ह्या सरकाराक घरां धाडप हें तांणी निश्चय केला, आनी आज ओपिनियन पोल डे म्हणल्यार जनमत कौल दिसाच्या मुहूर्ताक तांणी आमच्या पक्षांत भितर सरपाक एक स्टेप घेतला. ह्या स्टेपाक हांव स्वागत करतना तांकां उतर दिवंक सोदतां की BJP सरकारान ज्यो नोकऱ्यो भ्रश्टाचारी पद्दतीन वाटल्यो, एकूच मतदारसंघात सगळ्यो नोकऱ्यो वाटल्यो, नाजाल्यार नोकऱ्यो विकल्यो, ह्यो नोकऱ्यो आमी सरकार नवो घडोवन पयल्यो नोकऱ्यो कॅन्सल करतले आनी गोंयांत मेरिटाक व्हॅल्यू आहा हें दाखोवन दितले. दुसरें म्हणल्यार एक बँकरप्ट सरकाराच्यान कितल्यो मेरेन नोकऱ्यो दिवंक जातल्यो होय प्रश्न आहा. फातोर्डा मतदारसंघात फुडली पिळगी चड करून निवडून येता ते भुरगे हे तरुण भुरगे आसपाक जाय, हे म्हजो फोकस आसतलो. रिटायरमेंट एज राजकारणात आसूंकूच जाय हें हांवें खुबदां म्हणलां आनी आतांय म्हणटा हांव की नव्यो पिळगेक भितर रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय, बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळूंक जाय, नवी भुरगीं आहात तांणी इंट्रस्ट घेवंक जाय राजकारण, आनी राजकारणांत एक म्हणल्यार निवळसाण येवंक जाय. टू क्लीन पॉलिटिक्स गूड पीपल हॅव टू कम इन, अँड गूड पीपल आर 65% ऑफ दोज पीपल हू आर लेस दॅन द एज ऑफ 35, बिकॉज गोवा इज अ यंग स्टेट.